आयज हांव पत्राचेर चयतालो सीएमान स्टेटमेंट केला मोपा एअरपोर्ट 2019 स्टार्ट जाता म्हणून. आतां 19 कोण स्टार्ट करतलो म्हाका खबर ना. ह्या सरकाराक टेन्युअर आनीक 7-8 म्हयने उरलो आहा. फूल सरकार येतलो आनी कितें करतलो खबर ना. पूण म्हाका दिसता गोंयकारान चिंतिलां ह्या सरकाराकूय एक थँक दिलो. फाटल्या सरकारान कांय करूंक शकना आनी ह्या लोकांचे विशय आशिल्ले हे मोपा एअरपोर्टा वयर. मोपा एअरपोर्टाक जायते ओपोज करूंक लागले. सावथा लोक ओपोज करपाक लागले. ज्या गांवांत मोपा एअरपोर्ट जाता गांवांत सबंद लागसुल्ले लोक ओपोज करूंक लागले. म्हणून हिंगा गवर्नमेंट येता ह्या सरकाराक पयलीं सरकार आशिल्लो तो होय सरकार कोणाले कॉर्पोरेट आसा ताका प्लीज जावपाक कोत्ता. म्हाका दिसता गोंय सगळे परचे खबर आहा ते सबंद एअरपोर्टा लागीं सगळी व्हडली व्हडली मॅसीव लँड घेतलो आहा ते कोण घेतलो आहा ते खबर आहा आनी ते प्लीज करपाक हो सरकार आनी फाटलो सरकार ते हेल्प करता. आनी म्हाका दिसता जो एअरपोर्ट येता तो कोणाक हेल्प जावपाना आनी चड करून गोंयकाराक हेल्प जावपाना. कित्याक आनीक सुमार 100 किलोमिटराचेर आनीक चिपळून आनीक एअरपोर्ट येता. सो त्या पासत म्हाका दिसता हो एअरपोर्ट येवन कसलो फायदो जाता म्हूण. आनीक जे आमचे दुखलोले लोक आहा बारीक समाजाचो लोक जे तेंचो जागो आहा तो डे टू डे सर्वायव जावपाचो म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हे शिराप आसपाक कस आसतले हेंचे जियेवपाचें आहा तें ओडून व्हरत जाल्यार. ते पासत गोवोरमेंटान हें कितें करपाक चिंतलां तें आतां चिंतपा जाय. आय वील बीन फायटींग फॉर अगेन्स्ट द मोपा. आय वील फायट आनीक आय वील मेक शुअर थंयसर एक कुदळ तरी फॉर तरी मारूं मेळना ते भाशेन हांव दिसतलो एअरपोर्टाक अगेन्स्ट द एअरपोर्ट. Withdrawing support doesn't arise because I've never given a Parsika-led government support. So, out of question technically.